मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची बुरी खबर ओवेसोर 12 वोळ 38 to 42. धर्मशास्त्रियां आनी फारिसेवांतल्या कांय जाणांनी जेसू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, ही आतांची खोटी आनी घातकी पिणकां एक खुणा सोदता, पूण जोनास प्रवाद्याची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. म्हणजे जसो जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माशेच्या पोटांत आसलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती जमनीच्या पोटांत आसतलो. जोडटेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो, कित्याक जोनासाचें प्रवचन आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी पळयात, जोनासा परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. जोडटीच्या दिसा दोकिनेची राणी ही पिणके बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेर तावन सोलोमोनाचें शाणेपण आयकूंक आयिल्ली. आनी पळयात, सोलोमोना परस व्हरतो हांगा आसा एकलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.